बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी साद्या काळाच्या तिसऱ्या आयताराक आसा आनी आयज विश्व पवित्र सभा पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलोलो आयतार समारंभता. सांत जेरोम पवित्र पुस्तकाचो एक व्हड मोगी आनी जाणार आमकां अशें म्हणटा, जाका पवित्र पुस्तकाची वळख ना ताका क्रिस्ताची वळख ना. पवित्र पुस्तक थार घेनासतना वाचात, ताका तुमच्या हातांतले खोदीच खाला पडूंक दिवं नाकात. क्रिस्ताक वळखूंक आनी क्रिस्ताचे वळखीन वाडूंक आनी पवित्र पुस्तक वाचूंक, नियाळूंक आनी जिवीत बदलूंक भोव म्हत्वाचें आनी गरजेचें. आयचो सेवा धर्माचो विशय आमकां हेच दिशेन ओडून व्हरता. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान स्वत मानून घेयात. जेजून ह्या उतरांनी आपलो भौशीक वावर सुरू केलो आनी सगल्यांक जिवीत बदलून शुभ वर्तमान मानून घेवंक आमंत्रण दिलें. एक सुबामपणी आनी खुशाल जिवीत जिवंक जिवीत बदलून शुभ वर्तमान स्वत मानून घेवपाची गरज. हें आमचें सवें घडोवंक पवित्र पुस्तक वाचपाची आनी वेव्हारान घालपाची आमी पावलां मारूंक जाय. ह्या मिसांत आमच्या काळजान आपल्या उतराचो मोग घाल म्हूण बापा लागीं मागतना पवित्र पुस्तकाच्या वावरान मिसळ आशिल्ल्यांक आशिर्वादान भर म्हूण बापा लागीं मागुया. पवित्र पुस्तकाचो मोग आनी पवित्र पुस्तकाची वळख घेवन अदीक अदीक जेजूक अणभवूंक आमच्या जिवितांत आनी जिवीत बदलूंक आनी शिव वर्तमान मानून घेवंक आमकां आयती कर म्हूण मागुया. जोशुआ डायस आपलो वाडदीस समारंभता ताचे पासत मागुया. आनी मीस कोमनिदाद नेरूल हाचे तेसांव खातीर भेटयता. आनी आमची सण भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओडकून घेवया. काळजांकां दूख दोत्तेल्यांक बोगसणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कर. तूं पातक्यांक कापूंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कर. आमचे खातीर देव बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कर. सौर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Ani shanti tacia isla sosare, sorves foradeva sornicharaya, sorpodvedadeva baba. Ami tuka namaskar kortam, ami tuka dinvastam, tuja to voivoda
प्रार्थुया आमच्या दोन प्रार्थनांत पवित्र पुस्तकांत पेटयलेलीं खात्यां आसा त्या खात्यां खातीर मागुया. चोर पदवेदारां आनी सासणांच्या देवा, सगल्यो आमच्यो कोरण्यो तुजे कुशे पोरमणे जाय शो कोर. तुज्या प्रेतीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी बरोवन वचूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. Amen. जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर दुसरे पावटी जोनासा लागीं उलयलो. तांणी म्हटलें, उठ, त्या नानवस्त्या निनेवे शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलो तें त्या लोकांक परगट कर. जोनास उठलो आनी सोर्वेस्पोराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो. निनेवे म्हटल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सोरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनास शारांत भितर सरलो आनी थंय एक दीस भर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साथ घातलो. 40 दीस उरल्यात आनी निनेवेचो भस्म जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर बावर दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच दुर्बलांनी गोंडान आंग पागुल्लें. हो लोक कितले जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिवंक लागलो. हें देवान पळयलें आनी तांकां खास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिली. ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सोर्वेस्पोरा. सगळीं म्हणुया, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सोर्वेस्पोरा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सोर्वेस्पोरा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सोर्वेस्पोरा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सोर्वेस्पोरा. तुजो पुर्विल्ल्या काळजांचो मोग मनांत दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सोर्वेस्पोरा माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सोर्वेस्पोरा. सोर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सोर्वेस्पोरा. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोली पयले चिटी वयलें वाचप. बाबा भयणानो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें. वेळ सोंपूंक पावला देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलोले पोरी जियोचें. रोडटात आनी रडो नासलेले पोरी, सुखांत आसात आनी सुखांत नासलोले पोरी, विकतें घेतात आनी आपणा कडेन कांयच नासलोले पोरी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात आनी त्यो खऱ्यांनीच वापर नासलेल्यो पोरी जियोचें. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावन वेता.
देवाचें उतर हें उद्गार Sois orbes fora, sois orbes fora, sois, 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 sois. Sois orbes fora, sois orbes fora, sois, 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 sois. सर्वेस्पराक जोय जोय देवाचें राज लागीं पावलां शुभ वर्तमान मानून घेयात सर्वेस्पराक जोय Sois orbes fora, sois orbes fora, sois, 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 sois. Sois orbes fora, sois orbes fora, sois, 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 sois. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान सोत मानून घेयात एकदां तो गालिलियाच्या दर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो त्या दर्यान सिमा आनी ताचो भाव आंद्रे झाडां मारताले कित्याक ते खारवी आसले ताणें तांकां देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां मनशांक दोत्ता तसले खारवी करतलो आनी रोखडेच ते झाडां थंय साणून ताचे फाटल्यान गेले आनी थंय तान मातसो फुडें वचून झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी जुआंव व्हड्यार आपल्यो रापणी सारक्यो करताले ते ताणें देखले आनी रोखडेच तांकां आपयले आनी झेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलोल्या मानाया बरोबर ओड्यार साणून ते ताचे फाटल्यान गेले जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदीच्या पावमणीनो आयज पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटलेलो आयतार आमी समोर ओंपता आसतना सुरवातेक आमी आयकलां बागयोन चेरोम कितें म्हणटालो पळय ते जाका पवित्र पुस्तकाची वळख ना ताका जेजूची वळख ना आमी पळयल्या ह्या साद्या काळान ह्या जेजूची वळख आमी घेत आयल्या आनी हो जेजू आमी वळखला आनी वळखता आनी ओदीक ओदीक ताची वळख आमकां मेळूंक ओदीक ओदीक ताच्या अनुभवांत आमी वाडूंक देवाच्या उतराचो मोग आमकां आसूंक जाय हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमी वाचोवंक जाय नियाळूंक जाय आनी तें आमच्या जिवितान वेव्हारांत घालूंक जाय तेन्नाच की हें देवाचें उतर आमच्या जिविताचो जबाब दिवंक आमकां आपयता तर आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी पळयता एक एक धर्मांत देवाचें उतर आमी पळयता मुसलमान कोरण वाचता आनी ताची वळख घेता आनी देवाक ओळखूंक पावता हिंदू भागवत गीता वाचता आनी तातूंतल्यान शिकवण घेता आमी क्रिस्तांव कशी देवाचें उतर आमी वाचोवंक जाय नियाळूंक जाय आनी ओदीक ओदीक जेजूच्या अनुभवान आमी वाडूंक जाय आनी होच तो अनुभव आमकां मेवतलो जाल्यार आनी ह्याच जेजूची खरी वळख आमकां मेवतली जाल्यार देवाच्या उतराचो मोग आमी आमच्या जिवितान क्रिस्तांव कशी दाखोवंक जाय तर आयज आमी पळयता आयचो सेवा धर्म आमकां सांगता देवाचें उतर आमकां कितें करूंक आपयता
जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. तर आमचें जिवीत बदलूंक आनी शुभ वर्तमान मानून घेवंक आमकां खेरीत भाशेन आपयल्यान आनी जिवीत बदलूंक हें देवाचें उतर आयच्या दिसा आमी आयकलां. पयलें वाचप आमी पळयलां जिवीत बदलपाची सुरवात कशी जाता. देवाची उतराची परगटणे वरवीं एक नारो कानार सादता. पयलें वाचप आमी आयकलां कोण भाशेन जोनास प्रवाद्याक देवान धाडलो, वच आनी म्हजें उतर परगट कर, निनिवेच्या शारांत वच आनी ह्या लोकांक म्हजें उतर परगट कर. आनी निनिवे म्हणलेलें व्हडलें शार आसलें. ह्या शारांत जायते वायट वचताले आनी देवान सांगलें ताका धाडलो आपलें उतर परगटूंक. आनी ह्या उतरा वरवीं तांच्या जिविताची नवसोडणी जावं, जिवीत बदलूंक आनी शुभ वर्तमान तांणी मानून घेवंक देवाचें उतर तांकां परगट करूंक धाडलो. पूण जोनास प्रवादी आमी जाणां तो वचूंक भियेतालो, वचोंक सोदिनासलो, पळोवंक सोदतालो. पूण एका तिमावासान एका निस्त्यान ताका गिळ्ळो आनी व्हरून त्या शारांत वोंकलो आनी थंय ताणें देवाचें उतर परगटलें. जिवीत बदलात शुभ वर्तमान मानून घेवंक ताणें एके भाशेन ह्या लोकांक भावार्थ परगटलो आनी ह्या लोकान गोणान आपलें आंग पांगुल्लें आनी हे भाशेन 40 दीस उरल्यात, नाजाल्यार तुमचें निसणटोण जातलें. देवाचें उतर तांकां परगट करतच ह्या लोकांनी आनी सगल्यांनी जावं क्रेस्तांनी जावं गरिबांनी व्हडल्यांनी ल्हानांनी आपलें जिवीत बदल्लें, मन बदल्लें आनी ह्या वरवीं देवान तांचे सवें व्हड दया दाखयली. तांकां ह्या क्रोधांतलीं राखलीं आनी सांबाळली आनी तांणी हे भाशेन देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरलो आनी देवाच्यो वाटो ओळखून घेतल्यो आनी हे भाशेन आपलें जिवीत निटायेर हाडलें. तर आमी पळयता देवाचें उतर म्हणल्यार आत्मा आनी जिवीत. मेलेल्यांक जिवीत दिता, वायटांक आपलें जिवीत बदलूंक आदार दिता आनी हे भाशेन तांच्या जिविताची नवसोडणी करूंक पावता. आयच्या शुभ वर्तमानानूय आमी पळयलां कोण भाशेन जुवांवांक कैदी केल्या उपरांत हें देवाचें उतर जेजू तांकां परगट्टा. काळ बोल्लो, देवाचें राज लागीं पावलां, जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान सोत मानून घेयात. आनी हे भाशेन जेजू परगटल्या उपरांत तो त्याच बरोबर आपल्या शिसांक विंचून काडटा आनी आमी पळयता ताचे शीस ताचो पाटलाव करतात. सगलो आपलो वावर धंदो साणून, आपल्या बापायक साणून, भाड्याच्या मानायक साणून ते ताजे फाटल्यान गेले आनी ताचो अनुभव घेतल्या उपरांत ते ताचे लागशिले पाटलादार जाले आनी हे भाशेन ताणें देवाचें राज परगटलें आनी हें देवाचें राज परगटलें आनी लोकांनी हें देवाचें उतर मानून घेवन आपल्या जिविताची नवसोडणी केली. तो देवाचें उतर आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां आपयता. कशे भाशेन हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमचें जिवीत बदलूंक, मन बदलूंक आनी शुभ वर्तमान मानून घेवंक आमकां आदार करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान पागयोन पावलून खोरीतकारांक बरयलेले चिठींतल्यान आमकां पळयलां कितें आमी करचें. वेळ लागीं पावलो, हो संवसार नपयत जायत वेता, तर ह्या संवसाराची कशी जियो नाकात. ह्या संवसाराची कशी जियेना जावंक जाय कांय सुचना दिता. कुशाल आसा जाल्यार कुशाल नासलेली परी जियेयात. सुखान आसात ताणें सुखान नासलोली परी, विकतें घेतात ताणें आपणा कडेन कांयच नासलोली परी, ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात ताणें
त्यो खरेंच वापरून आसलेले परीन जिवोवचें कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपय जावन वेता देखून म्हणटा संवसाराची मनशां कशीं जावं नाकात संवसाराच्या वस्तूंक आनी संवसाराच्या कोसपायांक लोबदू नाकात अशें आमकां हें देवाचें उतर कोरिंतकारांक परगट केलें आनी हे भाशेन ताणें देवाचेर तीर विस्वास दवरलो आनी देवाच्या वस्तूंचेर विस्वास दवरलो आनी देवाच्या राजाचेर विस्वास करून देवाचें राजा खातीर ती जियेली हो जीव पावली तर आयच्या दिसा आमी पवित्र पुस्तकाचो हे सातोडें हो आयतार आमी समोर उमता आसतना देवाच्या उतराचो आमी मोग करुया ह्या देवाचें उतर आमच्या जिवितांत दिसा दिसपोटी वाचुया तशेंच नियाडुया आनी ताच्या प्रमाणें जिवंक वावरुया तेन्नाच ही आमच्या जिवितांत नवसोडणी येतली आनी तेन्नाच ही आमच्या जिवितांत शुभ वर्तमान आमी मानून घेतले शुभ वर्तमान मानून घेवप म्हटल्यार जेजूची शिकोवण मानून घेवप जेजूक मानून घेवप ताची तत्वां मानून घेवप ताचे कुशे प्रमाणें ताच्या राजा प्रमाणें आमी चलूंक आनी जिवंक तरेच करूंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां सगल्यांक आदार मागुया आनी आमच्याय काळजांनी ह्या देवाच्या उतराचो मोग आनी आमच्याय कुटुंबांनी ह्या देवाच्या उतराक आमी जागो दिवंक आमकां आयती कर म्हूण मागुया उबी रावुया आनी आमचो बाबाड तेकाच देवा सोवे आमी जिवो करुया सत मानता हांव देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता तशेंतल्या सुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समलो आंकवार मारितान जल्मलो पोंच लाख काल ताणें कोस सोंसले ताका कुस्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गाक चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुय तांक शिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय आत्म्याचे बोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन देवाचें उतर म्हटल्यार की पाचलोली तोरसादी पोरी ते आमच्या जिविताच्या मेंदवाक लागता आनी आमचें जिवीत बदलूंक आमकां बळ आनी उत्तेजन दिता तर ह्याच देवाच्या उतराचो मोग करून तें वाचून नियाडून ह्या उतरा प्रमाणें चलूंक आमकां बापाचो आदार मागुया आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आपलें जिवीत दिसाच्या दिसा नवसोरूंक आनी हे वरवीं आपल्या खाला आशिल्ले पोरजेक नवसोडणेची देख दिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमच्या सरकारी समाजीक आनी राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेचे उदरगती पासत वावुरतना दुबल्यांचो आनी गरजेवंतांचो ओदीक हुस्को दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमची जायतीं भाव भयणां वेगवेगळ्या मोळांचेर देवाचें उतर परगटूंक भारी वावुरतात तांकां हो वावर कोत्ता आसतना बापाचें बळ मागुया
जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमी सगल्यांनी देवाचें उतर वाचूंक शिकूंक नियाळूंक आनी जिवीत न्हवसरून जिवितान देवाच्या उतराची बरी फौलां दिसूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका कोविड-19 हे मारेकार पिडेची बोली जाल्ल्यांक पेकोवणी मागतना हे पिडेंतली आमकांय निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका मोगाड बापा ही आमची खालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दयेन आयकून घे. देवाचें उतर म्हटल्यार एक आसो तातूंतल्यान आमी जेजूच्या जिविताचो अनुभव घेता आनी ह्या उतरा वरवीं आमचेंच रूप आमी पळोवंक पावता. कसलें आमचें जिवीत तें आमी ओळखूंक पावता आनी जिविताची नोसवणी करूंक हें उतर आमकां बळ आनी कृपा दिता म्हूण आमी ओळखून घेवन ह्या उतराचो मोग आमच्या काळजांत रिगय म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. मोगान केले भेटवणेचो बापा तुझे उतर मागता मोगान तुका जिवीत भोगता बापा तुझे उतर मागता सूत्रा बांधून आडू हेच भेटवणे जेजू गोडी आत्म्याचे मोल आमचे देवता. म्हज्या बवंबडीनोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आडवाक सर्वेस्पर म्हणून घेवन सर्वेस्पोरा प्रोसोन जावन आमचीं दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोराक पवित्र बापा, सौर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सौर काळे आनी सौर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं आमकां सोडयली पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवणपणान जिखल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपले मोहिमे मोन स्वर्गा प्रोवेसा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगल्या दोतोरां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका तीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. बेसपोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणेक कोराराचें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या गुडासाक करात. बाबाणताचो गोट पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नॅरिफेरा आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज वाडदीस समोर तेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती बागीवन धर्मदुतां आनी सरकाडी तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. देवाच्या उतरांतल्यान आमचें रूप पळोवंक आमकां एक आसो कसो देवाचें उतर आमचें जिवीत नवसरूंक आनी शुभ वर्तमान मानून घेवंक आमकां आयतें करूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान समजकाय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर बागांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. Osto Jesu,
आमकां आपलो पाटलाव करूंक आपयता. ह्या आस्ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कुरपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या भोव मोठ्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं. ही आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसूया. आयच्या समुदायांनी मांडावळ केल्ल्या खातीर ताका दिनवासता शाबासकी दिता. 9:30 वाजता फाब्रिकाची जमात आसतली. रेजिडेन्सान 9:30 वाजता. सांजे 5 वाजता दिनवासण्याचे मीस आसतले. सांजेचे मीस 5 वाजता आवे मारी, पवित्र आत्मो, बागेवंत दोमींग, बागेवंत रॉक आनी सावथ सायबिणीची समुदायो. 5-5 समुदायो आमी घालता. तो सगळ्यांनी येवन वांटो घेवंक. 25 तारखेर 7:30 मीस नेमिला ब्रिटो, 3ऱ्या वर्साचो उगडास 7:30 वाजता. 26 तारखेर मुंगडारा दीस सांजेचे मीस 5 वाजता. 28 तारखेर ब्रेस्तार सांजे 5 वाजता इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप आमचो आसा. ही मागण्या सुरू करतली. 1 वरस जालें हो मागण्याचो जमो सुरू केल्यार तर आमकां कांय कारणांक लागून मागणी करूंक मेळूंक ना. तर आमी सुरू करुया. 28 तारखेर ब्रेस्तारा दिसा सांजे 5 वाजता. सोनवारा दीस 30 तारखेर 4 वाजता लग्न संस्कार लॉरेन्स मानियल फेर्नांदीस आनी वालांका कामिलो हांचो. 30 तारखेर सावन आमी नेसेसिदाद सायबिणीची नोवेना त्रिदूम सुरू करता. 6:30 मीस जातले. आनी येता त्या आयतारा 7:30 सकाळीं मीस बागेवंत दोमींग, रॉक आनी फातिमा 3 समुदायो घातलेल्यो आसा. हेरूय समुदाय तांकां कोण आसता आनी कोण पडटा ते प्रमाणे घालतले हांव. तशेंच सांजे 5 बागेवंत तांतून पवित्र कुरीस आनी सावथ सायबीण हांची 3 समुदाय सांजे घातलेल्यो आसा. आनी तांकांय आमी आनीक 2 एड करतले हांव. खंयच्यो त्यो मागीर सांगतले हांव. आमचो नातालां समयार 3 मिसां जालेलीं. कलेक्शन जालां 15,850 रुपया. 6 तारखेर पोरबी दिसा बॉक्स कलेक्शन 3,862. फेस्ताचें कलेक्शन 11,340 रुपया. 7 तारखेर सावथ सायबिणीची परब जाल्यार कलेक्शन जालां 8,620 रुपया. 10 तारखेर जानेराचें कलेक्शन जालां 1,040 रुपया. 17 तारखेर कलेक्शन जालां 1,160 रुपया. कलेक्शन उणें जायत वेता पूण आमी उदार मनान काळजान घालुया आनी इगोर्जेक आदार जाय आनी आमचो सपोर्ट आमी दिवया. आमकां कायदो आसा सपोर्ट करपाक आनी आमी जायतीं जाणां पट्टी भरता वर्साची आनी आमचो सपोर्ट आमी इगोर्जे सवें दाखयता. त्या खातीर तुमकां दिनवासता आनी उदार मनान काळजान तुमी तुमची देणगी दिवंक मागता.
उभी राहूया. काजाराची चीट, तिसरी चीट. देवाचे कोरपेन काजार जाता लॉरेन्स मानियल फेर्नांदीस, सांकवार पोत एंटनी फेर्नांदीस आनी लुइजा फेर्नांदीस हांचो पोर्तायस रेज मागोस. हाचे व्हंकलेचें नांव वालांका रिना कामिलो, आंकवार दो मानियल कामिलो आनी सिसिलिया मास्करेनियस ई कामिलो, गांवांत नेरुलची. निमणी चीट. कसली आडकोड आसा जाल्यार सांगूंक दिवंक तुमकां कायदो आसा. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान जीव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. O